नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या विरोधांत वांगड्यांनी सादर केल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाचेर लोकसभेत चर्चा सुरू आसा. दनपारां 12 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकीच काँग्रेसचे खासदार डॉक्टर मोहम्मद जावेद हांणी हो प्रस्ताव सभाघरांत मांडलो. अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी विरोधी फुडारी आनी हेर विरोधी फुडाऱ्यांक सभाघरांत उलोवपाक दिवंक ना अशें सांगून सभापती पक्षपात करतात असो आरोप केलो. पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल हांणी ह्या प्रस्तावाचेर उलोवपाक 10 वरांचो अवधी दिला. मजगतीं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी ह्या प्रस्तावाक खर उतरांनी विरोध केलो. लोकसभेचे अध्यक्ष निपक्षपणान काम करता असो निर्वाळो मंत्री रिजिजू हांणी ह्या वेळार दिलो. मैं मानता हूं कि आप तो पुकार लिया, आपको भी ये मेरा मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं. 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं. दे दिया. रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओएससी ने उठाया. मैं समझता ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं. अब ये रूलिंग देने के बाद इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है. मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकारान मुखेल वखदी घटकांच्या निर्भरते खातीर व्हड काम केलां. घरगुती उत्पादनाचेर अदीक भर दिला अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी राज्यसभेत दिली. प्रस्नवरांत एका प्रस्नाचेर जाप दितना तांणी सरकारची EAI येवजण 2028-29 मेरेन सुरू उरतली अशें सांगून फाटल्या 4 वर्सांत 33 वखदां खातीर 48 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशें मंत्री नड्डा हांणी मुखार सांगलें. It should be very clear that we are exporting more APIs than we are importing. This we should make it very clear. Now, what we have done is that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we started a scheme which is called as the Production Linked Incentive Scheme, and this scheme was it was in PLI was implemented, and an outlay of 6,940 crores have been kept, which was approved in 2020 by the cabinet and notified. The tenure was from 2020 to 2028-29. The objective is to promote the manufacturing of the key starting materials, that is KSM, and the drug intermediaries and the APIs, and to reduce the import dependence on China. The products which have been identified is 41 bulk drugs. Key progress is that the 48 projects approved for the 33 bulk drugs. सरकारी सेवेत आसतना मरण आयिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांक बेगोबेग नोकरी दिवपा खातीर सरकारान अनुकंपा प्रमाण काम सुरू केलां अशी जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. 0 वरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी ह्या विशींचो मुद्दो सभाघरांत उपस्थित केलो. ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्टीकरण केलें. स्टेटमेंट करता मुद्दामून स्पीकर सर, एका 2 गजाली म्हणजे सरकारान केला हे फक्त पहिली 5% रिजर्वेशन आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी 5% आसा. आमच्या सरकारान हे 10% रिजर्वेशन दवरलें. एक स्पीकर सर, हाजो इन्कम लिमीट पहिली 3 लाख आशिल्लो, म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट जरी एक्सपायर जालो तरी ताका मेळनासलें, म्हणून आमी ते 5 लाखाचेर व्हेलें आणि पोस्ट फॅक्टो 2017 ते लागू केला. स्पीकर सर, तिसरी गजाल माझ्या सरकारांची केली, ऑन दी स्पॉट ज्याची इन सर्व्हिस डेथ जाता म्हणजे लायनमॅन आणि येते तांचे लिस्ट रिवायव केला, ताका आमी लास्ट लिस्टान घालिना, तर ताका डायरेक्ट जॉब दिवपाचें काम म्हणजे सरकारान केलें. म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जितक्या जाणांची अशा पद्दतीचो मृत्यू जालो त्याच्या भुरग्यांक आमी डायरेक्टली नोकरी दिली. आता स्पीकर सर तितून आनी एक अमेंडमेंट भितर हाडला त्या स्किमींतल्यान जे ऑर्फन उरता,
म्हणजे सपोज आवय किंवा बापूय एकटोच कोणी असलो तो एक्सपायर्ड जाला आसत जाल्यार ताजेय लिस्ट आमी वयर हाडला. 42 जॉब आमी ऑलरेडी रिकमेंड केला. 42 जाणांक जेंची आहा तेंची नोकऱ्याची लिस्ट हांव दिता, पण ताका रेशियो आसता, उगीच वाडोवपाक मेळना. इट वील इनजस्टीस ऑन द वेजेर जाय तसो कोटा वाडोवंक मेळना. जे नॉर्मल रिक्रुटमेंट आसता पळय ताजेर फरक पडटलो. चिंबलचो नियोजित एकता मॉल आणि प्रशासन स्तंभ स्थळाव्या लोकांच्या विरोधाक लागून चिंबला जावचो ना अशी स्पष्ट जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार वेंझे विएगस हांणी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. कॅबिनेट डिसिजन घेयाय आणि लोकांक क्लियर कराय. स्पीकर सर, एक्सक्यूज मी, एक तर ताका ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना ना जाल्यार तो घुसपट्टा. कारण गव्हर्नमेंट आमक एडमिनिस्ट्रेशन कोणा मरे तुका कळटा जाल्यार तू इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुका क्लियर एश्योरन्स दी की हे जाल ते फायनल इन टू कॅबिनेट अप्रुवल लागना. यू डू नॉट हॅव टू टेक अ डिसिजन. स्पीकर सर, जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर, मुख्यमंत्री सायन मारता, ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता. ओके, तीच फायली आमकां कॉपी जाय. तो कित्याक जाय? ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर. स्पीकर सर, मातशें आमच्या ऑनरेबल एमएलएक सांगूंक सोदता, देर वॉज नो कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतिल्लें. डिपार्टमेंट ऑफ IT shifted, gave land to Department of Tourism. That was a cabinet. Department of Tourism decided to go with the Unity Mall, and that was not a cabinet, that was an administrative approval which we went with and got scheme from the center. आज administrative approval च्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या approvalan we have cancelled it. रान जिवां कडल्यान शेती बागायतीची नासधूस जाता तशेंच रानांतली जनावरां नागरी वस्तीत येवन लोकांक त्रास जाता ही गजाल हुस्को करपा सारखी आसा. सरकार ताचेर उपाय काडटले अशें उतर रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज विधानसभेत दिलें. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या ह्या विशया वयल्या प्रश्नाचेर जाप दितना मंत्री राणे हांणी हेर राज्यांच्या धोरणाचो अभ्यास करून ताचेर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्या प्रमाण निर्णय घेतले अशें सांगलें. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला, आम्ही ऑलरेडी PCCF आणि सगळ्यांक आम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज, गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन गोरेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचें नुकसान करता, कित्याक तांकां त्या तरेचें खाद्य रानान गावना. म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजिंग ग्राउंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता, वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन, तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना, पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. गव्हर्नन्स, हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री, कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजात टेबल करता. भारतीय क्रिकेट पंगडान आयतारा जाल्ल्या T20 निमण्या खेळांत संवसारीक करंडक जिखून इतिहास रचला. हे खातीर BCCIन पंगडा सयत सहाय्यक कर्मचाऱ्यां खातीर 131 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलां. BCCIचे सचिव देवजीत सैकिया हांणी हे विशींची अधिकृत घोशणा केल्या. भारतान सेगीत दुसरे फावट हो करंडक जिखला. संजू सॅमसन हाका मॅन ऑफ द सिरीज हो किताब फावो जालो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.